पळय आतां गाडी MH आसा. ही MH गाडयो गोंयांत चलता आतां, भायल्यो गाडयो ह्यो. आमी गव्हर्मेंटाक जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांक जावं सगल्यांक सांगून सांगून थकले बाबा हें चलता धंदो मातसो हेजेर लक्ष दिया. एनफोर्समेंटाकूय सांगलें. तरी पूण हें जायना, हें चालूच आहा हेंचें आनी हे कस्टमरांकूय खूब त्रास जाता. ते आतां कस्टमर लग्नाक येयल्ले, तांकां हांगा धाडयले, ते आतां हांगाच आहा. तांकां आतां लग्नाक पावोंक जाय म्हणून तांकां खूब त्रासान पडलेले. तेंच्यांनी आतां एका दिसाक गाडी ही 20,000 घेतल्या. प्लस 20,000 डिपॉझीट 40,000. ते 40,000 आतां तो कोण भाड्याक दिला तो ताजो फोनूय घेयना आनी कोण डिलिव्हरी बॉय तोय फोन घेयना. तेणी डिलिव्हरी बॉय दिली, तेणी आतां 2,000चे पेट्रोल घातला. तो आतां म्हणजे 42,000 जाले म्हणटा. हे आतां अहें पळय स्कॅम चल्ला हे भायले कोण हांगासर. आनी हे गाडयो ह्यो चलता गाडयो MH जावं ह्यो मिनी कुपर जावं गोवा रजिस्ट्रेशन पासून जाले सगळे हे भायले, गोंयकार ना. आनी थोडे हांगासर गोंयांत भायले म्हणजे थोडे हांगासर आतां सगळे आदार सगळे केला हांगाच केला तेंच्यांनी. मात हितून चडशे घांटी आहा. ह्यो गाडयो दिता सगळे घांटी. हे गोंयकार न्हू, हे सगळे भायले. थोडे बॉम्बेकार आहा आनी थोडे हांगा गोंयकार म्हणजे गोंयकार न्हू, ओरिजिनल गोंयकार न्हू, सगळे घांटी सगळे. हेच चडसो धंदो हो असलो धंदो इल्लिगल हो स्कॅमाचो धंदो घांटी करता. कित्याक गोंयकार तुका स्कॅम करपाकूच वचना केन्नाच. कितेंय स्कॅम चलता ते घांटी. हे भायले खूब जाण जाल्या आनी गोंयांत रजिस्टर जाल्या आनी सगळे तेंचे कडेन ID बिटी सगळे आहा. सगळे हें चल्लां. एक रिक्वेस्ट परत हांव डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक सांगता, मातशें हेचेर लक्ष दिया. हें खूब चल्लेलो आहा स्कॅम हो. आनी हे इतलो त्रास जाता कस्टमरांक. फाल्यां कस्टमर आमी सद्याक पळयत आमचो धंदो हांगासर खूब मार भरलेलो आहा धंद्याक. अहें जायत जाल्यार आनी फुडें आनी म्हाका दिसना कितें धंदो आमकां हांगा रस्त्यार कितें आमकां कांय सजमनाय कितें चलना. तें मातशें हेचेर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान आनी मिनिस्टरान हेंचेर मातशें लक्ष घेवपाचें. भाई मेरा नाम अर्जुन है, इसका नाम कार्तिक है. हम लोग गोवा आए थे पहली बार घूमने और हमने गाड़ी बुक करी थी रैपिड कार रेंटल गोवा से. तो जैसे ही वो गाड़ी देके गया हमने उसको कैश पकड़ाया एक दिन का अराउंड 39,000 और 2,000 का इसमें फिर पेट्रोल भरवाया. फिर पेट्रोल पंप पे पुलिस वालों ने हमको पकड़ा, लाइसेंस मांगा, हमने लाइसेंस दिखाया. गाड़ी के पेपर हमारे पास थे नहीं क्योंकि रेंट की कार है. तो मैंने उसको कॉल किया जो कार दे के गया था, तो वो मना कर रहा था कि पुलिस स्टेशन मत जाओ. लेकिन हम फिर भी आ गए क्योंकि हमें हमारी कोई गलती लग नहीं रही है. तो यहाँ आके पुलिस वालों ने बताया कि ये वाइट नंबर प्लेट पे तुम रेंटेड कार्स नहीं चला सकते. तो हमको या तो येलो प्लेट होनी चाहिए या तो ब्लैक प्लेट होनी चाहिए जिस पर येलो से लिखा हो. तो हमारी यही गलती थी कि ये वाइट प्लेट थी और इसका फ़ाइन होता है बहुत अच्छा. तो अब फ़ाइन भी वो भरेंगे और वो भरेंगे. हम अब शादी पे जा सकते हैं फाइनली. कब ली थी गाड़ी आपने? आज ही 245 को हमने पेमेंट करी है कार की और 1 घंटा लगा उसको गाड़ी छोड़ के देने में, उसको गाड़ी देने में. तो अराउंड 5 मिनट हमने चलाई गाड़ी. सबसे पास हो जाए पेट्रोल पंप पे पुलिस वालों ने हमको पकड़ा और अभी तो इधर आ भाई. और फिर हम गए पुलिस स्टेशन. ये कहाँ है ऑफिस? वेबसाइट से बुक. हाँ. तो कहाँ से गाड़ी आपने ले ली? ये था